अरेस्ट करा तर पहिले सुवातेर आमचे गोवा एगेन्स्ट गुंडाराज बार्देशचे प्रमुख बाब संजय बर्डे हांकां विनवणी करता की ताणें ह्या रॅलीचे पयले भाशण करचें. नमस्कार, गुड इव्हनिंग. मी देव बंडेश्वराक उलो घालता आणि सायबीन बाय पिलातीस एका उलो घालून आणि बाकीचे देव हांगा देवता बार्देस तालुक्यात. सो आयज आमी हांगा रामा काणकोणकर बाब जो आसा तेचेर ब्रुटल अटॅक जाल्लो, तेका लागून सगळे आमी गोंयचे भाव एकठांय जाल्लेले आसा. तुका देव बरें करूं म्हणटा तुमी सगळे हांगा येयले ते आणि आमी जो आयज रामा काणकोणकराचो अटॅक जाल्लो आसा हो हेजेर आणि हेच्या फुडें कोणीच गोंयच्या भावाचेर असो अटॅक कोणीच करूंक शकना. तो सरकारान आयज विचार करचो पडटलो आणि जे सरकारान आयज जे कितें चालू आसा आणि जे पणजे पोलीस स्टेशनाचेर आमचे पोलिसांनी जे जो ब्रुटल अटॅक केलेले तांकां आयज पोलीस कस्टडीन दिवन मागीर जेसीन धाडलेले आसा. त्याच्या उपरांत जो पोलीस तपास जो आसा ते चालू जो आसा त्याच्या वयर जे शिक्षण घेणारे जे आमचे पोलीस ऑफिसर जे आहा DYSP आसा, SP आसा, DIG आसा, व्हडले व्हडले साहेब जे आसा तेंचे कडेन आयज जे IPS चे ऑफिसर जे आहा जे शिक्षण घेतलेले आसा तेंचे कडेन आयज ते सोपयलेले आसा. एक रामा काणकोणकराचे अटॅक जाल्लो आसा ते व्हिडिओ सगळे आसा. जे व्हिडिओन जे मनीस जे दिसता तुमकां ते व्हिडिओन दाखयता की जे 7 जाण जे आसा 6 जाण 7 जाण जे आणि बाकीचे कोण धरलेले आसा तेजेरसून आता सरकारान आणि हे IPS ऑफिसर जे आसा ते शिक्षण घेऊन ते आमी ते गोंयांत येयल्ले आसा तांकां स्पेशल डेप्यूट केलेले आसा न्हू तेंच्यांनी हेजेर सखोल चौकशी करपाक जाय. आता हो जो मनीस मास्टर माइंड जो आसा हो सरकारान कोण मिनिस्टर आसा म्हण सांगता. मिनिस्टर जर आसा MLA जर आसा पूण पंच आहा सरपंच आहा हे जे करपाक जे घडामोडी जो आसा ते IPS ऑफिसरांक एक्चुअली त्यांच्या शिक्षणा प्रमाणे जे शिक्षण त्यांच्यानी घेतलेले आहा तांकां 5 मिनिटांची एक्चुअली गरज आसा. 5 मिनिटांचो प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक शकता. हेच्या व्हडलें शिक्षण घेवन जो आयज आतां 10-15 दीस जायत येयले पूण तांकां मास्टर माइंड री मास्टर जो शिकलो आसा ते कोणाक मारलेले आहा तो आयज तांकां कोण ते सुदारसून सरदार आमी आयज डिस्कशन करता म्हणटा आयज पासून तेंचे नांव आनी ते डिक्लेअर करता. जे व्हडले आमचे पोलीस भाव जे आसा व्हडले पोस्टाचेर जे आसा तांकां हांव विनंती करता हे जे आयज जे प्रकरण चालू आसा हे बेगींतल्या बेगीन तेंच्यांनी मास्टर माइंड आहा तो कोण सोदून काडूंक जाय. आयज ते कितें म्हणटा तो मोबायल जो आसा मोबायलांचे डिटेक्ट जे आहा मोबायल डेटा जो आसा मोबायलांची तिणी मेसेजी कोणाक धाडलेली आसा ते मोबायलसून एक्चुअली आमी जर गोंयच्या CMाक जर कोणी जर निनावी फोन जर येयलो कोणी जर ताका कितें म्हटलें तर पोलीस एका वरा भितर सोदून काडटा. आयज मास्टर माइंड जो आसा ते हांव गोंयच्या चीफ मिनिस्टराक विचारता तुज्या कडेचे मंत्रीगण जे आसा हेतूंतले तूं फाटल्या दिसांनी गोवा मेडिकल कॉलेजीन एका डॉक्टराक कितें तरी म्हटलें विश्वजीत राणे तेन्ना गोंयचो CM बेगीन GMC धांवलो बेगीन धांवलो तेचो थंय प्रॉब्लेम सॉल्व केलो. आयज पासून ह्या रामा काणकोणकराचे 10 दीस जाले आयज पासून तो प्रॉब्लेम सॉल्व केलेलो ना. आमी मागता गोंयच्या सरकारा कडेन आयज की हे जे पोलीस जे आहा पोलिसांनी ताका धरलेले हांव आमचो PI पणजे पोलीस स्टेशनाचो तुरंत बाबचो साहेब जो आसा तेणी आपलें काम केल्या उपरांत तुमकां सोपयले तर आयज तुमकां सोपून दिल्या उपरांत तेच्या उपरांत तेजेर आयज निर्णय आयज फाल्यां जावंक पावलेले एक्चुअली. पूण हे गुंडा जे 7 जाण जे धरलेले आसा जर पोलिसांनी दिल्या उपरांत जर पोलीस व्हडल्या ऑफिसरांक जर मेळना तर गोंयच्या पब्लिकाक जे गुंडांक जे भितर 7 जाण आहा कितें जाण धरलेले आहा ते गोंयच्या लोकां कडेन सोडपाचे 10 मिनटां भितर रिजल्ट येतलो. गोवा एगेन्स्ट गुंडाइजम हो इश्यू आयज गोंयभर आसता. हांव दोनूच उतरां उलयतां. म्हाका हांगा कोण लॉयर आसा आनी रामाचे लिगल सेल आसा. आयज रामा जावन आसा ST कम्युनिटीचो. आयज त्याच्या तोंडाक स्टँड काडले ताका राखणदार ताका गावडो म्हटलो. हांगा प्रिव्हेन्शन ऑफ एट्रोसिटी अगेन्स्ट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्रायब्स येता. हे सेक्शन हे प्रेझेंट FIRान घातलेले ना. ताका रामान
500 जाणांनी ब्लाइंड वेपन घेऊन मारलेले असतात. सेक्शन 118 हे घातलेले ना, त्याचे सेक्शन 352 घातलेले ना, त्याचो एक विटनेस असलो, त्याचे बरोबर त्याचो मित्र असलो, त्याका चाकू दाखयलो, हेवी ऑफेन्स. मोर देन 5 people एकठांय जावन कॉमन इंटेन्शनान ताका मारला, रायटिंग जाता, अनलॉफुल असेंब्ली जाता. ही सगळी सेक्शनां येवंक जाय. 307 घातले म्हणून तेन्ना 109 अटेम्प्ट टू मर्डर. हांव परत मागता, हांव परत डिविजन कडेन मागता, लिगल सलाह घेवन मागता. केस तर स्ट्रॉंग जातली. फाल्यां जर केस कोर्टान उबी रावतली आणि तांकां जर हास्य जातले 10 वर्सांवर लायफ ट्रिटमेंट जातले जाल्यार FIR तुजो स्ट्रॉंग आसूंक जाय. रामा आज नॉलेजेबल भुरगो, आज आमचे कडेन नॉलेजेबल आसा. हांवें हें केलें, हांवें तें केलें ना. आमी आयज प्लॅटफॉर्म घेवन आसा. जस्टीस फॉर रामा. हांगा दवर राखपाची खूब जातली फुडें. जस्टीस फॉर रामा मेळसर रामा बद्दलूच उलया. आपणान हांवें खूब केल्लें आसा. आयज म्हाकाय फाल्यां पुलिशेन आपयलो हा पर्वरी, कित्याक हांव त्या पर्वरीच्या पॉलिटिकल खात्याक त्याच्या प्रोजेक्टाक ओपोज करता म्हणून. आयज मास्टर माइंड कोण? हो मास्टर माइंड आयज सगळ्यांच्या गमतेक पडला. बीजेपी पार्टीचो आयज सिनियर ऑफिसर म्हाका मेळलो. अरे आमी पार्टी म्हणून इतले कश्ट करून वयर काडलेली आणि ह्या मास्टर माइंडाक लागून म्हाका आमचेर सगळे पडत दाखयता. अरे म्हणटा ताका काडून भायर उडयला मरे, कित्याक दवरला ताका? आयज हांवूय सरकारा कडेन मागता, हांवूय गोंयच्या DGP कडेन मागता, हांवूय नॉर्थ गोवाच्या SP कडेन मागता. हांव कितें आयज उलयला ते एट्रॉसिटी एगेन्स्ट ST जे सेक्शन लाया आणि ते लायले जाल्यार रामा 5 लाखाचे कंपेन्सेशन आसा सेंट्रल ST कमिशना कडल्यान. गोवा स्टेट कमिशन, ह्युमन रायट्स हे सगळे घाला. कित्याक रामाक आमच्या फुडें पयशांची गरज आसतली. तेजी शक्ती परत येतली जाल्यार ताका एक परत तरी रिकामी लागतली आणि एक परत तो काय करूंक शकतो ना. आणि गव्हर्नमेंटान तेची काळजी घेवंक जाय. आणि ह्या सेक्शनांनी ही लायली जाल्यार गव्हर्नमेंट कंपेल जाता ताका कंपल्शन करपाक. My humble request to the CM is that the main culprit should be caught, and given justice. We are praying that Rama Kadkondkar should be out soon, but this is not fair. This is unjust. So now we request the youth to come forward, and I think the youth should come out in large numbers. Then only Goa will be saved. आम्ही हांगा जमलेले आहा रामाक लागून. And the main thing about this protest is to fight for the justice of Rama and to fight for the justice of each and every Goan over here. The main thing is that I would like to ask one simple question to the Chief Minister, directly to the Chief Minister of Goa, who is also the person who is holding the portfolio of the Home Ministry, who is controlling the police. That if you want to be called the Honorable Chief Minister of Goa, have some honor and catch the people who are responsible for this. While you are saying mastermind, and the police are talking about the mastermind being caught, I think the whole of Goa knows that those people are still out at large. I am not a political analyst, I am not a social activist, I am a lay person, and we know, I know, and each and every single person over here knows who is responsible for this attack. Because like everyone says, today it is Rama, I is Amaka, Phaletuka. There are any amount of issues over here in Goa right now, from the declaration of Tiger Reserve to the robbing of land, to the changing of zones, to the destruction of mangroves. Every single thing there's a reason to be an activist for. It's not about Rama. Each and every single person over here in Goa today needs to be an activist because there are so many things to fight for. And if there are so many things to fight for, there will be equal amount of reasons why the authorities, who are the most corrupt people right now, will have reasons to attack us. And Goa against Gunda Raj is all about that. This fight is not only for Rama, it is for each and every single person over here. Because if you don't open your mouth today, tomorrow it will be you. प्रत्येक म्हाका व्यक्ती कडे रामा काणकोणकरांचो आवाज पावलो आसा आणि गोंय राखपा खातीर चळवळीक जे पर्यंत ज्या प्रमाणे रामा काणकोणकरान झोकून दिले त्या आवाजाक खंय ना खंय सरकार भियेले, खंय ना खंय राजकारणी भियेले आणि एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरसी जाली, एक राजकीय कॉन्स्पिरसी घडून हाडली आणि त्या कॉन्स्पिरसीच्या तहत रामा काणकोणकरांक मारलो. अमानुषपणे तेचेर अत्याचार कसे झाले. रामा काणकोणकर
ह्या व्यक्तीक हांव गेली 10 वर्सां जाली वळखता. एज एन एक्टिविस्ट, एज अ सोशल वर्कर, ही केम इन माय कॉन्टॅक्ट. आणि एक प्रामाणीक भुरगो. एक कॅम्पेन चलयल्ली वता की बाबा एक्टिविस्ट आसा ते पयशे घेतात, कोणा कडले तरी पयशे घेतलेले, खंय तरी एक्सटॉर्शन जातात, डिमांड करतात आनी कितें करतात, हे सगळे गजाली आतां उलयतात कॅम्पेन डायवर्ट करपाक. पण हांव तुमकां सांगूंक सोदतां, रामाक जो वळखल्लो आसा, मेळलेलो आसा, आनी हांवें पळयलां रामाक कितले त्रास काडटा पळय, रामाची फॅमिली कितली त्रास काडटा पळय. आज सल्यूट दिवपाक जाय त्या आवय बापायक, रामाचे बायले ज्या प्रमाणे खंबीरपणे ते रामाक फाटल्यान उबी रावले आनी आपलो जो भुरगो आसा ते गोंय साल्वार करपाक गोंयचे चळवळीक तेंच्यांनी दिलो. रामा काणकोणकाराचेर जो एसॉल्ट जालो तो व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो आनी थंय आमकां आयकूं येता तूं गावडो मरे, गावड्या तुका गोंय सांबाळपाक जाय, ही उतरां. आनी मागीर एसॉल्ट जावन तेजे तोंडाक शेण फासले. रामा बरोबर एक आनीक भुरगो आसलो, ताचो मित्र, आनी म्हाका कोण सांगता तो रिपोर्टर न्हू. तेका गन पॉयंटाचेर चाकू दाखोवन थंयसर तेका स्टॉप केलो आनी रामाक भर लोकांक मारलो. जेन्ना आवाज जालो तेन्ना पुलिसांनी एक्शन घेतली आनी ऑफेन्स रजिस्टर जाले अंडर भारतीय न्याय संहिता BNS. आनी कसले ऑफेन्स रजिस्टर जाले? अटेम्प्ट टू मर्डर, लोकांक बरें दिसलें अटेम्प्ट टू मर्डर घातलो. रॉंगफूल रेस्ट्रेंट म्हणजे व्यक्ती स्वातंत्र्य असता, खंयसर वचपाक सोदता मनीस तेका आडयलो. आनी क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरसींत कोणूय जर पार्टिसिपेट जाता असले ऑफेन्स करपाक जाल्यार तेका सेम सेक्शनाक सगळी पनिशमेंट सगळें दिवचें. पण पुलीस विसरले काय कितें? आनी एक एक्ट आसा ST एट्रोसिटीज एक्ट. ST एट्रोसिटीज एक्टा तुम्ही ऑफेन्स कित्याक घातलो ना? आज 10 दीस जावन गेले, हांवें FIR वाचलेली आसा. सरकारान आमकां सांगचें किंवा पुलिसांन आमकां सांगचें बाबा तुमी सेक्शनां एड केल्या आनी समजा एड करूं ना जाल्यार तुमी केन्ना एड करतले. प्रिमा फासी आमकां प्रथम दर्शनी दिसून येता की बाबा तुमचं इन्व्हेस्टिगेशन आहा तें सारकें जायना, कारण तुमी ही सेक्शनां लावूं ना. ST एक्ट कित्याक लायलो ना हो म्हाजो सरकाराक पयलो प्रश्न. तेच्या तोंडाक शेण फासले आनी तेचो अपमान केलो. सो इट वॉज डायरेक्टेड to oppress the ST marginalized community of Goa. And when the facts speak of this, why didn't the police, why didn't the CM, why didn't the Home Minister, this government put these sections, apply these sections? Because when it's clearly the provisions of ST Atrocities Act is attractive. Now, when there was a revolt against all this, our activists, the youth of Goa, the political parties, everyone got a meeting with the CM. The CM was kind enough to meet, and the CM promised that he will set an SIT to look into the nexus between the gundas, the criminal elements and the politicians. म्हाका विचारपाक जाय आजपर्यंत ही SIT कित्याक बसली ना? 10 दीस जावन गेले. Is the government
रियली सिरियसली इन्व्हेस्टिगेटिंग दिस. लोकांक जाय गुंडा राज सोंपलेले. गोंयांत गुंडा राज कित्याक म्हणटा आमी? गुंडाक घेवन गुंडाच्या सहकार्यान सगळ्यो एक्टिविटीज घडोवन हाडटा. गुंडा बेश्टेच जायना. गुंडांक करपी हे राजनेतेच आसता. आमचे कडेन खूब कायदे आसा, आमचे कडेन ज्युडिशरी आसा, आमचे कडेन पुलीस आसा, आमचे कडेन इतले कायदे आसा की कायद्याचे हात स्ट्रॉंग आसा. पण बीग कोण करता? राजकारणी करता. आश्रय कोण दिता गुंडांक? राजकारणी दिता. राजकीय हस्तक्षेप झाल्याशिवाय, राष्ट्रीय असल्या शिवाय असो अटॅक कोणाचेर जावंक शकना. आनी कित्याक अटॅक जालो? फक्त रामा इश्यूज घेतालो गोंया खातीर म्हणून अटॅक जालो. मेसेज कितें वता गोंयकारांक? जर तर तुमी आज उलयत जाल्यार तुमकां मारतले. रामा सारखे मारतले. ही मेसेज प्रत्येक गोंयच्या युवकाक दिल्ली आसा, प्रत्येक गोंयच्या नागरिकाक दिल्ली आसा. गोंय सांबाळपाचो तुम्ही विचार करू नका. तुम्ही जर गोंय सांबाळपाचो विचार केलो जाल्यार तुमकां असेच पडयतले. पोर्तुगीजां कडेन जें जालें ना ते आज ह्या गुंडाराज सरकारान करून दाखयले. पोर्तुगीजां कडेन जें जालें ना, गोंयचो आवाज दामपाक, तो आज आवाज ह्या गुंडाराज सरकारान दामलेलो आसा. डेमोक्रेसी इज नॉट एक्झिस्टिंग नाउ टुडे. जेन्ना गव्हर्मेंटूच असल्या एक्टिविटीजांक सपोर्ट करता तेन्ना लोकांनी खंय वचचें. काल पयर एक व्हिडिओ येयलो. भारतीय जनता युवा मोर्चाचो कोण तरी लिडर उलयतालो. तेंच्यांनी पयलीं उलोवपाक शिकचें. आवय बापाय ह्या भुरग्यांक बरी स्टेज दिल्या पॉलिटिक्सान येवपाक. बरी स्टेज म्हणटा. पण इश्यूज घेवपाकूय तुमच्यान धमक आसपाक जाय. जेन्ना तुमच्या ऑफिसान घुसोवंक ना कोण, एक दोग जाण चुकून पावले थंयसर, तेन्ना तुमी प्रेस घेता आनी रामा काणकोणकराक मारला जाल्यार तेजो निशेध कोण करतलो? इट्स अ यूथ ऑफ गोवा. तुमी आवाज उठोवंक जाय आसलो. कित्याक आवाज उठयना? आज एसटी लिडर नाटकां करता. हो तेज्या विरुद्ध उलयता, हो तेज्या विरुद्ध उलयता. ही सगळी स्टेज मॅनेज सगळे चाललेले आसा. तर इश्यू डायवर्ट करचो न्ही. लोकांनी ह्या चळवळीक सपोर्ट करचे आनी सरकारान फक्त ही गोष्ट सिरियस घेवची. हांव मागता SIT इमिजिएटली कॉन्स्टिट्यूट करची. जी सेक्शनां अट्रॅक्ट जावना ती सेक्शनां तुमी घालची आनी तपास योग्य रित्या तुमी सुरू करून मास्टर माइंड कोण आसा तेका धरचो. पूण मास्टर माइंड एकूच न्ही, दोनूय आसूं शकता, तिनूय आसूं शकता. पूण एक गोंयकारांक कळून चुकलेले आसा, तो मास्टर माइंड आसा ते सरकारान बसलेले आसा. आनी तेंच्यांनी सीएमाक विळखो घातलेलो आसा आनी सीएम हतबल जाल्लो आसा. ट्रॅक रिकॉर्ड पळया. परवरी विलास मेंदराक जळोवन मारलो. कित्या खातीर? तो एक्टिविस्ट आसलो. एका एडवोकेटाक पुलीस गुंडा जाले आनी एडवोकेटाक मारलो. कित्याक मारलो? कायद्याचें रक्षण करतालो. मांद्र्या सरपंचाक मारलो, लोकप्रतिनिधीक मारलो. हे जे मोडस ऑपरेंडी आसा, जे मारप पब्लीक युवाक आनी फिल्म करप, ते कित्या खातीर आसा? पुलिसांनी इन्व्हेस्टिगेट केला. जी मोडस ऑपरेंडी ह्या ऑफेन्साक आनी त्या ऑफेन्साक जी कॉमन आसा, एंगल कितें कॉमन आसा पळय ते आमकां लोकांक कळपाक जाय. मास्टर माइंड आसा तो ह्या गोष्टी कॉमनूच आसतलो. पण तेजो पर्दाफाश करा म्हणून मागता. नाजाल्यार गोंय आनी लोक पेटोवन उठतले. धन्यवाद. विचार असले त्यांचे विचार किती खबर आहे तुमका? त्यांचे विचार असे, व्यक्तियों को मार कुचल कर मार सकते हैं पर उनके विचारों को नहीं. विचार हे सदीच अजरामर रावतले. हांव एक तुमकां सांगूंक सोदता, फाटल्या दिसांनी वॉशिंग मशीन असले जेका करप्शन असले केल्ले नेत्यांक भितर घेता आणि ते साफ धुवून सारखे त्या पार्टीन वता आणि ते सारखे साफ जाता. कालूच जेन्ना स्वप्नील शिल्लेकराक
फोन केलो ट्रेनिंगाचो तेन्ना तितून एक महत्वाचो मुद्दो म्हाका बरो लायक जालो तो म्हणजे देशप्रेमी. आता हे देशप्रेमी कोण आणि देशद्रोही कोण? हे देशद्रोही कोण खबर आहा तुमकां? आमच्या सारखे जे उलयता ते. तो स्वप्नील जावं, तो रामा जावं, तो आता एक व्हडलो म्हणजे आमचो एक्टिव्हिस्ट सोनम वांगचूक तेका बी तुम्ही टेररिस्ट केलो. आता थोड्या दिसांनी आमकां टेररिस्ट बी करपाचें काम हे सरकार करतलेशें दिसता. आता तुमकां फुडलो मुद्दो सांगता. आता हे देशप्रेमी जे आसा ते पयलीं पासूनच तेन्ना हिंदुस्थानाच्या किंवा इंडियेच्या फ्रीडम फायटरांक नाशिल्ले तेंचे विचारांचे जे पूर्वज जे आसले ते फक्त सलामी मारताले, ठोकताले ब्रिटिशच्या राणी आणि थंयसर पिरेड करताले. आणि हे सगळे जाणून आणि हे आता चुका करता. गांधीजीन कितें केलें, हेणे कितें केलें, तेणे कितें केलें. अरे तुम्ही खंय निघलेले तुमचे? तुमकां 100 वर्सां जाली पण ते 100 वर्साचे एक काळा तुम्ही 0 काम केल्ले आसा. आणि आता तर तुम्ही नाहक आरोप करता एक्टिव्हिस्टांचे, कारण ते उलयता तेंचे तुमकां दडपण मारपाचे, धमकी दिवपाचे. आयज म्हाका इतलें सांगपाक दिसता की हे देशप्रेमी आणि देशद्रोही जे आसा ते कोण आणि ते कोणा कडसून येता. आमी सगळे उलयता, आमी प्रत्येक शब्दान शब्द उलयता, तेंका दिसता आमी म्हणटा ते देशद्रोही जावन आसा. हय, आमी देशद्रोही आणि तुम्ही देशप्रेमी. एसीत बसोन तुम्ही देशप्रेमी जाता आणि आमी उंचाक रावून आमी देशद्रोही जाता. हो विषय मांडटा आसतना म्हाका इतलें सांगपाक दिसता आयज ह्या सरकाराक सोनम वांगचूक हो जो आसा तेका तुम्ही कितें केल्लें आहा? आयज सगळ्या भारत देश पेटलेलो आसा. ह्या मनशांनी कितें करूंक ना. ह्या मनशान लडाखा सारखे स्टेट मागता तो तुमकां दिवपाक जायना, पण एक उद्योगपती खातीर तुम्ही आख्खे त्या स्टेट दिना. कारण कितें? रामा सारखे मनीस आयज आमकां मारून तांकां जाम करून उडयल्लो आसा. पण तुमकां सांगता व्यक्ती वतले पण त्याचे विचार वयचे ना. त्या विचारा खातीर आमी सदींच उरतले. आमी म्हणटा ते देश प्रेमाचे आसा आणि हे जे देशद्रोही कोण बसलेले आनी उलयता न्ही तेच्यांनी फक्त भारत माता की जय म्हणपाचें आसा. हांव इतलेंच सांगता. हांव चड उलयना, चड टायम घेयना. हे रामा काणकोणकर आणि बाकी सगळे एक्टिव्हिस्ट स्वप्नी जावं सोनम हे खरे देशप्रेमी जावन आसा. त्या खातीर एकूच नारो दिया, जिंदाबाद जिंदाबाद देशप्रेमी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद देशप्रेमी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद देशप्रेमी रामा काणकोणकर जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 देशप्रेमी रामा काणकोणकर जिंदाबाद, जिंदाबाद देशप्रेमी स्वप्नील शिल्लेकर जिंदाबाद, जिंदाबाद देशप्रेमी सोनम वांगचूक जिंदाबाद, जिंदाबाद. आणि आता कोण ते देशद्रोही आहात तांकां सांगता हे तुम्ही म्हणा, कारण आमच्या सारखे आवाज तुम्ही बंद करू शकना. आमचा आवाज सदीच रावतलो. हो विचारांचा आवाज जावन आसा आणि हो आमकां दिल्लो आमच्या विचारांच्या पूर्वजांनी. आणि तुम्ही म्हणटा ते चमचेगिऱ्यान चापलुसी करात आणि जाता तितले बेगिना तुमकां जर दिसता तुम्ही खरे देशप्रेमी आहात जाल्यार त्या मास्टर माइंडाक धरून हाडून दाखोवचे आणि गोंयकारां कडेन सोपयात. थँक्यू. देव बरें करूं. न्याय जसो मेळोंक जाय तो न्याय मेळना. पपेट जाल्लेले हा मास्टर माइंड हा तो फ्री भोंवता. आता तुमकां खबर आसा रे मास्टर माइंड कोण तो? खबर आहा जाल्यार मातशें उलया मरे. पुलिसांक हेल्प करया आमी. पुलिसांक मेळना तुका मास्टर माइंड कितें? कोण तो सांगा मातसो तुका खबर आसा जाल्यार. रामा काणकोणकर सरकाराच्या विरुद्ध उलयतालो. कित्याक विरुद्ध उलयतालो? तर सरकार जे नाका जाल्ले प्रोजेक्ट हाडटा गोंयांत, कितें इलिगल कन्स्ट्रक्शनाची जाता तेचेर रामा काणकोणकर उलयतालो. म्हणून आयज रामा काणकोणकराची ही परिस्थिती जाल्या. आयज आमी पळयलें की कोडार गांवांत जो IIT प्रोजेक्ट येतालो तो IIT प्रोजेक्ट सरकारान कॅन्सल केलो. म्हणून आता कोडार गांवांत येवचो ना खंय. आता फुडें वाट पळोवया खंय वयता तो कोडार हो IITचो प्रोजेक्ट. ह्या IITन सगळे कडेन तोंड मारून जालें. सांगें, सावड्डें कितें सगळे कडेन काणकोण, कोडार. आता वाट पळोवया तो आता खंय वयतलो तो. आता हे जे प्रोजेक्ट आहात न्हू हे सगळे डिस्ट्रक्टिव्ह प्रोजेक्ट. तुम्ही म्हणटा ते एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशनांक अपोज करता म्हणून. अपोज करिना. हांवें ऑप्शन दिला तुमचे कडेन मोपा एअरपोर्टाची जी 1 करोड स्क्वेअर मीटर जागा आहा तेतूंतली 20% सुद्धा यूज केली जाल्यार थंय तुम्ही IIT घालपाक शकता.
बिर्ला 50 लाख स्क्वेअर मीटर सुमारे एक एलिगेशन झाला की जागा कुमिदाची जागा कोणीतरी खाल्ल्या म्हणून थंयसरूय तुम्ही IIT घालपाक शकता. पूण तुम्ही घालूंक सोदिना. तुमकां फक्त आमचे फॉरेस्ट काबार करपाचे आसा. तुमकां फक्त फॉरेस्ट काबार करपाचे आहा आणि एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशनाच्या नावान आमच्या जमिनी खावपाचे आसा. अरे तुम्ही निर्णय कास्ताचे न्हू इरिगेशन कमांडातले जागा खाल्ले तुम्ही. इतले अपापी इतले पोट उठलेले तुम्ही कितें. आणि आयज आमी लोक वोगी रावन मजा पळयता. आयज गोंयांत गुंडाराज इतले वाडलेले आसा लोकांची घरां खाली करपाक बाउन्सर घालतात. आयज हे बाउन्सर कल्चर कोणी हाडले? या सरकारान हाडले. अरे हेंचे कसले जर इलेक्शन आसा न्हू जाल्यार बाउन्सर येतात थंयसर कितें डिपार्टमेंटांनी बाउन्सर हाडटात. हे म्हटल्यार हे आयज सगळे बाउन्सर कल्चर गुंडाराज कल्चर या सरकारानूच हाडला आणि परिणाम आमकां लोकांक भोगचो पडटा. मागीर तुम्ही वगी रावतले हेच्या अगेन्स्ट वगी रावलेले रामायण झाला पक्षे तुमच्या बरोबर कितें. आयज परिस्थिती खूप वायट आहा सारकी. परिस्थिती वायट आहा. जाणून घ्या क्रायम रेट खंय पावला तो. रेप मर्डर मॉलेस्टेशन गँग रेप चाइल्ड मॉलेस्टेशन हे जे प्रकार आहा ड्रग्साचे प्रकार हे सगळे वाढत आसा आणि हे पुलीस हातीर हात धरून बसलेले आसा. यांच्याकडे आयज हे कंट्रोल जायना. डिटेक्शन रेट 95%, 99%. सीएम तुझ्या पाया पडटा सांगू नका रे. क्रायम रेट वाढला तेचेर उलय रे. डिटेक्शन आमकां नाका. आमकां क्रायम रेट कंट्रोल तू कसो करतलो ते सांग. ते तुजे कडेन जावना. तू फेल जालो आमकां बरें गव्हर्नन्स दिवपाक. तू फेल जालो आमची शेतां राखपाक. तू फेल जालो आमचे डोंगर राखपाक न्हंय राखपाक झरे राखपाक. तू फेल जालो कोळसो काडपाक. तू सगळ्या स्तराचेर एज्युकेशन डिपार्टमेंट सुद्धा तुझे फेल रे. तुझे मायनिंग डिपार्टमेंट सुद्धा फेल रे. 200 रुपया पर टन कोण मागता रे? सांगा आमकां पाया पडटा. सांगा आमकां 200 रुपया पर टन कोण मागता तो? इतले भिकारी जाले रे तुम्ही. तुमकां गोंय राखपाक हाडलेले मरे. तुम्ही गोंयचे घट्टाण निसाणटाण केले. काबार केले गोंयकारांक. सिद्धी नायकाक सुद्धा आयज न्याय मेळना. रावतले तो आवय बापूय न्याय दिया न्याय दिया न्याय दिया म्हणून क्रायम डिपार्टमेंटान आपयतात बसयतात आणि धाडटात. जर तुमचे कडेन एक चोडवाक न्याय दिवपाक जायना तुम्ही गोंय कितें राखतले रे? गोंय कितें राखतले? तुम्ही सांबाळटले गोंय कितें रे? म्हापशान एक प्रकार घडला. मुसुंडेन कोणीतरी शोरूम बांधलो. खबर असेल तुमकां सगळें. झगडलो. संजय बर्डे फूट सूट केसी घालता कंप्लेनी घालता. झगडले तरी पूण सरकार कसोच साथ दिना. आयज मंत्री आपणाक जाय ते करूंक सोदता रे. आणि त्याच्या अगेन्स्ट कोण उलयता? एक्टिव्हिस्ट उलयता. रामा काणकोणकर आहले एक्टिव्हिस्ट उलयता आणि ते उलयता म्हणून तांकां मार पडटा रे. विलास पेकर आहले मनशांक जोळोन मारता दिसा दोळे. आमचो अमित म्हणटा ताका सांग्या मार पडटा. आमचो नारायण नायक म्हणटा ताका चिखले मार पडटा. अरे हे प्रकार चालूच आहा. आणि पयर आमी पळयलो स्वप्नेश शेर्लेकराक ज्या पद्दतीन स्वप्नेश शेर्लेकराक धमकी दिली हेतून हे दाखोवन दिता की फ्रस्ट्रेशन लेवल सारखे लोणच्याची बरणी सारखी भरोवन वचता सारखी इतले फ्रस्ट्रेट जाल्लेले आसा. काप्रेश्वराचे देवूळ एक्टिव्हिस्टांनी मोडूंक जाले. सरकारान मोडले रे. बांदून दिले ते सांगू नका. एक्टिव्हिस्टांचो प्रेशर पडलो लोकांचो प्रेशर पडलो आणि लोक सगळे हेका क्रिटिसायज करपाक लागले म्हणून काप्रेश्वराचे देवूळ बांदून दवरचे पडले. तरी पूण पयलींचो देव काप्रेश्वर आहा तेच्या मुर्तीची विटंबना करून अजून मेरेन कंटेनरान ठेवलेली आहा. तिचे कशें हे करपाचे ते प्लॅन करिना. सो आयज हे जे प्रकार आहा हे आयज सरकारान घडटात याचो निशेध एक्टिव्हिस्ट करता. आयज थोड्या प्रमाणात कंट्रोल आहा न्हू तो या मिडिया खातीर प्रसार माध्यमा खातीर आणि तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुम्ही आयज जे सत्य दाखयतात ते नाल्यार हे मरे सरकारान बसल्यात न्हू हेंच्यांनी काबार केलेले सगळे काबार केलेले. सो आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार म्हाका एकूच सांगा हे गुंडाराज आणि मंत्र्यांनी बाउन्सर जे पोचले हो कल्चर काबार जावपाक जाय काय नाका? हे गुंडांक कोण पोसता? यांचेर कोणाचो आशिर्वाद आसता? पुलीस हांकां धरपाक शकना. पुलीस आयज कितले हिस्ट्री शिटर गोंयांत आसा. पुलिसांनी तेंचेर कितें कारवाई केल्या हांकां धरपाक शकना. आयज हे पुलीस लूज पडले. आयज ह्या पुलिसांक लोक मारपाक लागला. आयज हे पुलीस लूज पडले म्हणून हे प्रकार आयज घडपाक लागले. आयज हे पुलीस कोणाच्या प्रेशराच्या अंडर काम करता म्हणून हे प्रकार घडपाक लागले. आयज पुलीस MLA आमदारांच्या मिनिस्टरांच्या प्रेशराचेर काम करता. कितें तुम्ही जर प्रामाणिकपणान तुमकां जे काम दिलें ते बरे भशेन करीत न्हू आयज आमकां न्याय मेळटलो. हे पुलीस सारखे आसात जाल्यार हे पुलीस सारखे आहात जाल्यार गोंय आमी शांततेन रावपाक शकता. सुशेगाद न्हिदोंक शकता. आयज जी गोंयकारांक न्हीद पडना आणि ह्या गुंडांनी तांडव मांडलेलो आहा तो कोणा खातीर?
पुलिसाच्या फेलियरा खातीर पुलीस गोंयचे फेल झाले, प्रमोद सावंत फेल जालो, आयज होम डिपार्टमेंट फेल झाले गोंयचे गोंयकारांक न्याय दिवपाक। आमचो रामा काणकोणकर आयज जर हॉस्पिटलान आसा जाल्यार गोंयच्या सीएमाच्या नेग्लिजन्सा खातीर, होम मिनिस्ट्रीच्या नेग्लिजन्सा खातीर आनी पुलिसांच्या नेग्लिजन्सा खातीर आयज काळाची गरज आसा हो क्रायम रेट देंवोवपाची। आणि हो क्रायम रेट देवाना जाल्यार सगळ्या पुलिसांक लॉक मारपाचे आनी बंद करपाचे। आमचे कडेन या पुलीस स्टेशन चलोवपाक आमी चलोवन दाखयता कशें चलयता न्याय मेळपाक लागून सगळे म्हापशांत जमलेले आमी जमलेले आहा। आमकां खबर आहा जे एक्टिविस्ट आसले शिवाय जे पॉलिटिशियन करता तेचो सांगपाचो लागना। आनी सांगपाचें म्हणजे एक्टिविस्ट जाय जे कितें आपले जे कितें पॉलिटिशियन जे कितें वायट निर्णय घेतात जावं याच्या विरुद्ध निर्णय घेता याची वाचा फोडपाक कोणाचो तरी भंय जावो पडटा, नाजाल्यार पॉलिटिशियन नाल्यार सरकार आपणाक जाय ते करतले। आयज हे एक्टिविस्ट रामा काणकोणकर जे बाकीचे आहा आपापल्या परीन जे कितें वायट गजाली घडटात, जे नाका जाल्ले घडटात एका वाचा फोडटात आनी पब्लिकेच्या समोर हाडटात। हे हाडपाकूच जाय आनी हेका लागून गव्हर्मेंटूय जावं पॉलिटिशियन मातशे लचकतात आनी योग्य तरेन काम करपाक फुडें वयतात। पूण आयज ज्या पद्दतीन जे कितें रामा काणकोणकराचेर जे हल्लो जालो हे अशें जावपाक जायना आनी खरें म्हणजे हेका जस्टीस मेळपाक जाय। आयज जे सगळे रिक्वेस्ट करतात तेंच्या बरोबर आमी आहा, आमी मागतात हे रामा काणकोणकराक जस्टीस मेळचे। खबर आसा आयज दुर्दैवाची गजाल असा की आमच्या गोंयकारांच्या रक्षणा खातीर आणि आमकां स्वतः एक प्रोटेक्शन मेळच्या खातीर आमकां अशे रस्त्यार येवची पाळी आयिल्ली आसा। आमी सतत म्हणटा फाटले 1 वर्ष जाले की गोंयांत लॉ एंड ऑर्डर कोलॅप्स जाला, पण ज्या दिसा आमच्या एक एसटी भावाक रामा काणकोणकराचेर एक सामको डेंजरस हल्लो जालो त्या दिसा कळून आयले की कोलॅप्सूच न्हू लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन सारखे झिरो जाल्ले आसा गोंयांत। आणि अशें पयलीं केन्नाच घडूंक ना गोंयांत। आयज आमी पळयता पेपर उगडा आनी आयकपाक मेळटा रेप, गुंडागर्दी, मारामारी, तलवारी काढून लोक गँग वॉर्स करता रस्त्याचेर, बुलेटी फायर जाता कश्योच केन्ना आयकलेले अशें पयलीं गोंयांत। आनी पळयला फाटल्यान फोटो कितें दिसता अशे गोंयकार भाव भयणींची अशी परिस्थिती तुमकां पळोवपाक जाय केन्ना फुडें अशें जातलें अशेंच पिक्चर आतां दिसून आयला। भाजप सरकार जो बसला ते गुंडा राज सारखे चलयता, गुंड्यांचो सरकार आसा। एक वेळ आसतलो तुमकां याद आसा काय खबर ना पण उगडास करून दिता फाटले थोड्या महिन्या पयलीं एक आमदार भाजप पक्षातलो तेचो व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो। हांव व्हडलो गुंडा, हांव गुंडा, कोणाचो भंय ना, हांव व्हडलो गुंडा। त्या टायमार म्हाका दिसलेले कित्याक काय अशें उलयता, बेश्टे नाटक करता आसतले। पण आयज जी परिस्थिती पयल्या कळून येता की भाजप सरकारान सगळे गुंडा बसलेले आसा, सगळे रेप अक्यूज्ड आसा, करप्शन करणारे आसा आणि ते खंयच्याच परिस्थितीन आयज गो राज्य चलोवंक शकना। वेळ येयल्लो आसा की आमी सगळ्यांनी आमचो आवाज उठोवपाचो आणि भायर सरपाचे। खरेंच सांगता ह्या सरकाराक भिवपाची गरज ना, भिवपाक जाय जाल्यार ते सरकारान भितर बसलेले मंत्री तेंच्यांनी भिवंक जाय। पयलीं एक टायम अशें ह्या तरेन मारताले ब्रिटिशर्स फ्रीडम फायटरांक, त्या तरेन आयज रामा काणकोणकराचेर हल्लो जाल्लेलो आसा। आणि तितलेच न्हू जितले सोशल एक्टिविस्ट आसा आणि जे आपले आवाज उठयतात तशे स्वप्नील शेर्लेकर जावं तेंचेरूय एक थ्रेटनिंग तांकां कॉल आयलो आणि तांकांय तशेंच जीव घेणे हल्ल्याचे कॉल जायते। सो आयज आमी परत एकदा क्रांती घडोवन हाडूंक जाय की त्या टायमार फ्रीडम फायटरांनी केल्लेली की हे जे ब्रिटिशांच्या आयडियलांचेर जे जगतात भाजप सरकार तांकां भायर उडोवपाचे। तुम्ही माझ्या बरोबर म्हणा म्हणटा तुमकां सगळ्यांक खबर आसतले, मोठ्यान एकदा म्हणा हे गोंय कोणाचे, गोंयकारांचे, हे गोंय कोणाचे।
हे गोय कोणाचे आणि असे आता आम्ही हे परत एकदा घडून घेवचे ना. सगळ्यांनी भायर सरून एक रामा भावाचेर अत्याचार जावंक ना आनी हल्लो जावंक ना, तर माझेर तुमचेर सगळ्यांचेर ह्यो हल्लो जाल्लेलो आसा आयज अख्ख्या गोंयकारांचेर. आणि आयज जर आम्ही आवाज उठोवन क्रांती घडोवन हाडना जाल्यार फुडले आमचे फ्युचर जनरेशनाचे लायफ धोक्यान आसा. एवरी हांव येतालो ताका पळोवपाक आनी म्हाका एक सांगू सोदता की रामा एक ऑनेस्ट भुरगो आनी ताणें म्हाका सांगलेलें हांव गोंय आय गिव माय लायफ टू गोवा पूण आय वोंट टॉलरेट नॉनसेन्स. आनी हें कितें चलता तें तुमी जाणून सगळें पॉलिटिकली कनेक्टेड. प्रेशर येता गव्हर्मेंट कितें कोण एक्टिविस्ट बरें करतात वा कोणूय कितें एक्सपोज करतात तांचेर ते चेपोवंक सोदतात. आनी फाटीं आमचे हिल कटिंग इश्यू जालो सुकूर ती म्हाकाच चेपयलो ताच्यांनी. होच आमचो कोण ठाक आसा तो पॉलिटिकल ठाक ताच्या मनशांनी येवन. आतां रामाकूय ताच्यांनी तुमी जाणून हे ताका इतलो मारलो आमच्या जेजू बाबड्याक मारला तो रामाक मारला इतलो. कोणूय दुसरो मनीस जालो जाल्यार मरपाचो. म्हण रामा इज अ स्ट्रॉंग मॅन विथ कन्विक्शन एंड स्पिरीट फॉर गोवा फायटर तो. पूण तो सवाय जावन ताका देवानूच दवरला कितें बरें करपाक. सो म्हाका दिसता की आमी गोंयकार आतां सगळे उठपाचें आनी पेटोवपाचें हें आतां बंद जावंक जायना. तो पॉलिटिकल कॉन्स्पिरसी आसा ही रामाक हें करपाक बिकॉज ऑफ ते अवॉर्ड्स तो 20 डिक्लेअर करपाचो आसलो. गव्हर्मेंटाक नाका जालें कित्याक दे डोंट वॉन्ट टू रेकग्नायज गूड पीपल डुईंग गूड वर्क. कोणूय पॉलिटिशियन एक्टिविस्ट कितें बरें करता कोणूय ऑर्डिनरी पर्सन बरें करता गव्हर्मेंटाक नाका. कित्याक गव्हर्मेंटाक जाय लूट मारपाक चोरपाक आनी कांय ना कांय बरें करिनात. दोंगर काबार केले शेतां काबार केले नद्यो काबार केल्यो टुरिजम पाड घालतात ते ड्रग्स प्रॉस्टिट्यूशन कितें चलना गोंया सांग म्हाका. आनी दोन तूं हें सगळें बरें चलतालें जाल्यार आमी कित्याक रस्त्यार येवपाचें आमकां गरज ना. तो तूं गव्हर्मेंट आमच्या सिटीजनांक सगळें सारकें दिता कायद्या प्रमाणे. अल्टिमेटली आमी टॅक्स पेयर एक भिकारी टॅक्स भरता आनी एक गिरेस्तूय टॅक्स भरता. भिकारी सिगरेट पिता बिडी वता टॅक्स भरता आनी श्रीमंत मर्सिडीज घेता टॅक्स भरता. तो इतले पयशे गव्हर्मेंट कलेक्ट करता ते ताणें आमच्या वेलफेअरचेर मोडूंक जाय न्हय. हें दादागिरी करून चोरून लूट मारून हेचे पॉलिटिशियना मध्ये पॉलिटिक्स जाला कॉम्पिटिशन जाला. एवरी MLA वॉन्ट्स टू बी रिचर दॅन दी अदर MLA आनी ताचें मागीर कॉम्पिटिशन आनी आमचे पुस्ताक लूट मारून. सो हें सगळें बंद जावंक जाय. रामा हेका झगडटालो आनी ताका सायलन्स करपाक ताच्यांनी ताका हें दिलां दाखोवपाक दुसरे एक्टिविस्ट आनी उलयचे ना आनी कोण उलयचे ना. सो हांव देवाक मागता सगळ्या गोंयकारांक मागता भायर सरा प्रोटेस्ट करा फ्रॉम नॉर्थ टू सावथ ईस्ट टू वेस्ट. आमी भायर येवपाचें आनी ह्या पॉलिटिशियनांक दाखोवपाचें न्हू मास्टर मायंड कोण आहा तो मेन तो जावन न्ही तो पॉलिटिकल थाक जावन न्ही तो CMच्या ऑफिसांतले. अँड CM इज द होम मिनिस्टर. ही इज रिस्पॉन्सिबल ऑर ही इज नॉट फिट टू बी द होम मिनिस्टर. ही इज नॉट फिट टू बी द CM. आय एम एलिजिंग बिकॉज पुलीस इज अंडर हिम. ओके DGP SP सगळे ताचे सकयल आहा. ताका जाय जाल्यार ते कोणाकूय धरून हाडटात 2-3 वरांनी 10 वरांनी. आनी हे आतां 10-12-11 दीस जाले कित्याक मेळना. तो मास्टर मायंड कित्याक घेना ते व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केल्लो व्हॉट्सएप केल्ले ते सगळे रेकॉर्डिंग आसा ते खंय वचना. मिनिमम 1-2 इयर्स उरता ते कोणाक ताच्यांनी ते फोटो शेण काडून ताचे फोटो मारल्या ट्रान्सफर केल्या ते कित्याक मेळना. सो आय एम डिमांडींग स्ट्रॉंग इन्क्वायरी. इवन SIT जाय जाल्यार घाल जाय जाल्यार CBI घाल कोण घाल आनी तो कल्प्रीट कोण आहा ते मास्टर मायंड्स कोण आहा ते काडून रामाक जस्टीस दिवंक जाय. नाल्यार आमी गोंयकार गुंडाराज जस्टीस फॉर रामा काणकोणकर. आम्ही आज गांधी सर्कलाकडे आसा आणि गांधी सर्कलाकडे असताना म्हाका एक उडास आयली जे देशाचे आमी पिता म्हणटात बापूय तांकां मारणारे कोण. गांधीजींक मारणारे कोण. आणि त्याच लोकांनी आज रामाचेरूय अटॅक केला अशें दिसता. गांधीजी जेन्ना तांच्यांनी प्राण सोडलो तेन्ना तांच्यांनी कितें म्हळें हे राम. रामाचें नांव घेवन तुमी सत्तेर आयिल्ले त्याच रामाचेर आज तुमी छातीर पांय दवरले काय ना. त्या रामाच्या छातीर पांय दवरले कित्याक खबर आसा. कारण हो जो राम आसा पळय तो ST समाजाचो येता म्हणून ताणें लिडर जावचो न्हय. आणि लिडर जर जालो जाल्यार तुका अशा पद्दतीन आमी मारतले हाजो प्रत्यय. आणि दुसरी गजाल
आम्ही फक्त एकूच गजाल सरकाराकडे मागता ती म्हळ्यार कितें अंतिम दुसरी गजाल म्हळ्यार मुगेली लास्ट गजाल ती म्हळ्यार कितें रामाचे जे इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा सुरवातीक पणजेचो जो आमगेलो PI पोलीस इन्स्पेक्टर आसा बाब तोडकर वालोड ताका 2 दिसां भितर ताणें मारेकारी अरेस्ट केले अँड हॅट्स ऑफ टू दॅट गाय ताजे नंतर आमकां अशें दिसून आयलें की जो कोण सुपारी घेतले ताका धरलो पण जो कोण सुपारी घेणारो आसा पळय ताका सरकार त्वरीत धरतलो म्हणून पण तशें जालें ना कारण कित्याक कारण आमकां शंका आसा हातून कोणा तरी राजकारण्याचो हस्तक्षेप आसा आणि ताज्या खातीर ह्या म्हापशाच्या पावन भूमी वयल्यान सगळे म्हापशाकारांनी सरकारा कडेन एकूच विनवणी करपाक जाय ते म्हळ्यार कितें की हे जे इन्व्हेस्टिगेशन आसा पळय ते होम मिनिस्ट्री करता आणि होम मिनिस्टर करता कोण प्रमोद सावंत म्हाका दिसता इन्व्हेस्टिगेशन जर सारखें जायना जाल्यार मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन प्रमोद सावंतान रेजिग्नेशन दिवपाची गरज आणि ही कदेल बाबा तू बेगिना सोड कारण कित्याक खबर आसा गोंयकारांचे पाशियस तू आता पळोवं नाका कारण कित्याक खबर आहा ह्यो आता मिटिंगाचे एक्टिव्हिस्टांनी आपोवना हे गोंयकार तळागळांतले गोंयकार काना कोपऱ्यांतले गोंयकार सांगता तुमकां हे पण दाखोवन दिले तांच्यांनी मिटिंगे तांच्यांनी अरेंज केले आनी आमी आयले फक्त उलोवपाक हाचो अर्थ सरकारान समजून घेवपाची गरज आसा गोंयचे लोक पेटल्या आनी ते तुमकां सत्तेच्यान हद्दपार करतले तर आमचे मेन डिमांड कितें आहा चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत म्हणटा की इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा जरी तर इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा SP नॉर्थ सुप्रेटा पुलीस नॉर्थ राहुल गुप्ता तेणें म्हणलां कितें हे पळय अटॅक जाला हे पर्सनल एनिमिटी लागून अटॅक जाला म्हणून हाऊ कॅन ही से दॅट हाऊ कॅन ही मेक सच बाय स्टेटमेंट अगेन्स्ट रामा काणकोणकार ऑन वॉट बेसिस ही सेड दॅट वी वॉन्ट एविडन्स and what we demand is because it is very clear now they want to hush up the case we want one retired high court judge to head the investigation team to ensure that there is complete impartial unbiased investigation on who are the main culprits, who are the main masterminds. That's our demand. Yes, this is our demand. जो आसा गोंय अगेन्स्ट गुंडाराज खरी खंत ती प्रत्येक गोंयकाराक प्रत्येक म्हापशेकाराक एक गांधी चौकान ह्या सरकारान कशी पाळी हाडल्या की गुंडाराज विरुद्ध आवाज करचो पडटा गांधीचो प्रतीक आसलो हिंसाचो हे भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान जी दशा आमची गोंयची करून उडयल्या पळय ताजे खरेंच वायट दिसता जे वोटर भाजपाचे आसले ताणें खूब अपेक्षा करून सरकाराक हाडला आसतले पण आज जी गुंडाराज चल्ल्या गोंयांत बेधडक निर्लज्जपणान जी चल्ल्या ती केन्नाच कोणें अपेक्षीत करूं नाशिल्ली जो रामाचेर अटॅक जालो तो पळोवन खरोच आंगार कांटो आयलो ताणें ज्या तरेन तांकां सोंसलो मार ताजो उबो रावलो तरी झगडलो पण सरकाराक ताची कसलीच जाणीव येवना जो शुक्रारा फाटल्या शुक्रारा मोर्चा पणजे जालो थंय आसलो मुखेलमंत्र्याक जेन्ना निवेदन गेलें सांगलें तूं वचून ताका मेळपा जाय तो आमचो गोंयकार तो आमचो शेड्यूल ट्रायब कम्युनिटीचो भाव ताका वचून तुवें मेळपा जाय विचारपूस करपा जाय तेन्ना मुखेलमंत्र्याक जाग आयली की आपण वचून ताची खबर घेवपा जाय ताजे उपरांत अजून पर्यंत खंयचोच भाजपचो मंत्री जावं किंवा तांचो फुडारी किंवा तांचो शेड्यूल कितें कम्युनिटीचे आसता मेंबर तांचे विंग आसता तातूंत एकट्यान ताची वचून विचारपूस केल्ली ना तेन्ना लोकांनी समजूंक जाय भाजपा ज्या लोकां बरोबर रावता म्हणटात पळय ते कितल्या लोकां बरोबर आसतात ते तशेंच 2 दिसां पयलीं स्वप्नेश शेल्लेकाराक एक फोन आयलो धमकेचो फोन आयलो तो सुद्दां भाजपचोच नेता आसलो रामांक जे मारिल्ल्या रस्त्यार ते प्रत्येक मंत्र्यां बरोबर MLA बरोबर पट्टे BJPचे घालून दिसताले आज बरो प्रश्न आसा भाजपचो प्रत्येक कार्यकर्तो जो आसा स्वप्नेशाक जो उल्लेख केल्लो तुमी कार्यकर्त्याक काय म्हणू नाका म्हणून
हा मुद्दाम कार्यकर्ते जे आसा भाजप तांकांच उद्देशून करता. म्हापशा खूब कार्यकर्ते आसा. आज परवरी एक ॲम्ब्युलन्स पडली रस्त्यार खणकूल जे पडल्या की वाचोवपाचो ड्रायव्हर प्रयत्न करतालो आनी ती ॲम्ब्युलन्स पडटली भितर 2 पेशंट आसले. ते पेशंट साहजिकच कोणाचे सोयरे आसतलेच. भाजपचे कोण वोटर आसतले कार्यकर्ते तांचेय सोयरे आसतले. तेन्ना भाजप एकू असो कार्यकर्तो ना भाजप भितर तांकां कापास्तर आसा प्रमोद सावंताक विचारपाक अरे रस्ते तुमी कितें केल्या रे पाड लायल्या ते. म्हापशेचे जे भाजप कार्यकर्ते आसा तांच्या भितर एक तरी कापास्तराचो कार्यकर्तो आसा तो विचारपी तुमी रस्त्याची दशा कितें करून उडयल्या गोंयभर. म्हापशा हीच दशा आसा. तेन्ना ही वेळ राजकारण करपाची न्हय. भाजप जावं काँग्रेस जावं काय आनी खंयची पार्टी जावं आतां वेळ आसा एक की गोंयांत आमकां गुंडाराज नाका. की जेन्ना मारामारी जातल्यो जेन्ना रस्ते खणकुलांक कोण पडटले ते पळोवचें ना भाजपचो वोटर काय काँग्रेसचो वोटर काय आनी कोणाचो वोटर. त्या सगळ्यांक तितल्याच प्रमाणात मार पडटलो तितल्याच दुखापत जातली फॅमिली तितल्योच त्रासान पडटल्यो. तेन्ना हो सरकार आमी सगळे सोदतात मायंड मास्टर काय कोण हांव ताका मायंड मास्टर म्हणटा. तो रिंग मास्टर हे ताणें जे जनावरां सोडिल्लीं पळय त्या सरकारान आनी पुलीस यंत्रणेन ह्या रिंग मास्टराचें नांव उघड करपाक जाय. गोंयकार जे सगळ्यांक जमल्यात प्रत्येक वाठारांत गोंयकार जमल्यात ते ओगी रावपाक ना. तेन्ना ह्या रिंग मास्टराचे पर्यंत हात पावोवपाक जाय सरकाराचो आनी ताका प्रिजनाक घालपाक जाय काय कैद्यांक घालपाक जाय. जी शिक्षा जावपाक जाय ती शिक्षा जावकूच जाय. तो पर्यंत गोंय अशें पेटत रावतलें आनी हो जो आवाज आसा गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज त्या चालूच रावतले. तेन्ना तुमकां खबर आसतली परत उगडास करून दिता की गोवा सदनात दिल्ली 2 आमदारां झगडलेले एकामेकाचेर बाटल्यो मारलेल्यो. खबर आहा तुमकां. हो गुंडाराज हांगा करूंक ना. हो गुंडाराज प्रत्येक डिपार्टमेंटान केल्लो आसा. आमी काल पळयता की BCAचें इलेक्शन जाल्लें क्रिकेट एसोसिएशनाचें आनी ताचो मुख्यमंत्रीचो सपोर्टर हा तेणी थंय बाउन्सर सुद्दां हाडलेले. BCAन बाउन्सर आमी केन्ना पळोवंकूच ना कळ्ळें. म्हणजे हेंच्यांनी सगळे बाउन्सर पोसलेले आसात. आनी म्हाजो एकूच डिमांड आसा की हे जे आमचे एक्टिविस्ट आहा कळ्ळें आयज आमी खूब पळयतात की पुलिसाचेर गोवा पुलिसाचेर खूब जो दबाव आसा काम करपाक तांकां दिना. आनी हे जे DGP आनी बाकी येतात पळय ते जस्ट हॉलिडे गेल्या कशें दिसता आनी आमच्या पुलिसांचेर हे दबाव घालतात फक्त. पण तो दबाव जर आमी लोक जर एकवट जाले तो दबाव मातसो कमी जातलो आनी तांकां जाय तशें काम करपाक मेळटलें. तेंचे गोवा पुलीस आनी बाकीचे डिपार्टमेंट काम करपाक सोदतात गोंयकारां खातीर पण तांकां हो सरकार काम करपाक दिना. आमी खुबशीं सरकारां पळयलीं पण अशें केन्ना जावंक ना. काल आमी पळयता की BCAन बाउन्सर हाडले त्या दिसा आमी आसगांव बाउन्सर पळयले. हेंच्यांनी फक्त बाउन्सर आनी गुंडा हे पोसलेले आसा. त्या खातीर हे गुंडा पोसलेले आसात बरे आसा. पण हे जे एक्टिविस्ट आमचे काम करतात पळय म्हाजो एक डिमांड आसा सरकारा कडेन की तो काय प्रमोद सावंत आपली सीट सोडून सावंतवाडी वयचो ना कळ्ळें. ताका आमकां धांवडचो पडटलो. आनी एक डिमांड अशी आसा की तुमी गुंडा पोसल्यात बरें आसा. म्हाका दिसता हे एक्टिविस्ट आसात पळय तांकां एक्टिविस्टांक जे गोंयकारा खातीर काम करतात तांकां सेक्युरिटी सद्या दिवपाची गरज आसा. तेन्ना आमी केन्ना केन्ना पळयता की आमी प्रोटेस्ट करतात लोकां परस म्हाका दिसता पुलीस चड आसतात कळ्ळें. पुलीस आपलें काम करता सेक्युरिटी करता आमी जाणा. पण अशा सेक्युरिटी आनी ते इंटेलिजन्स डिपार्टमेंट जो रामाक मारच्या पयलीं उडास करून दिता. रामाक मारच्या पयलीं 2 दीस पयलीं DIG गुप्ता म्हणून आसा तेणी हे केल्लें आपलो इंटरव्यू दिल्लो प्रेसिडेंटान आनी तेणी सांगलेलें की आमचे इंटेलिजन्स काम करता म्हणून. ह्या रामाक मारतना तुमचे इंटेलिजन्स खंय गेल्ले काय कितें. हा म्हणजे हे इंटेलिजन्स फक्त सरकारा खातीर काम करता ते करचे न्हू. आनी त्या खातीर मागता आनी एक्टिविस्टान भिवचे न्हू कळ्ळें. भिवचे न्हू. लोक तुमच्या फाटीन आहा. लोक कमी येवं कितें येवं पण लोक बसल्यात पळय ते सुद्दां रागान आसात. सामान्य मनशाक सेफ्टी ना. सगळीकडे वयता थंय उद्ध्वस्त करून दवरला सगळे संवसार. झगडी सगळीकडे. सगळ्यांची तकली बेजार जाल्या फूल टायम. मातशी गाडी लागली जाल्यार समते लोक जेवता आनी झगडी करतात.
स्टेट ऑफ माइंडूच सगळ्यांची इतली डिस्टर्ब आसा सध्या आणि हेजें कारण एकूच की लोकांक पीस ऑफ माइंड ना. आणि पीस ऑफ माइंड कित्याक ना तर ते ह्या कारणां खातीर की लॉ एंड ऑर्डर, सेफ्टी, जे आमचे पुलीस तशेंच बाकीचे जे सगळे एजन्सीज आसा ते फेवरेटिझम करून एखादें रॉंग म्हणू शकना पण दुसऱ्या डायरेक्शनान काम करता. जे कायद्या अनुसार तांकां जे डायरेक्शन दिलें त्या डायरेक्शनान काम करया. आमी पळयता की रामा सारकिलो इतलो हार्ड वर्किंग इतली वर्सां तेणें गोंय खातीर इश्यूज काडल्या. त्या मनशाक प्रोटेक्शन मागलें आसतना प्रोटेक्शन ना वो तेजेर फर्स्ट टायम अटॅक जावंक ना. आनी जर म्हाका दिसता ह्या गव्हर्मेंटान सिरियसली घेवंक ना अश्यो ज्यो मिटींग जाता सगळे कडेन आनी जे लोक भायर सरता आपआपलो आवाज आनी फ्रस्ट्रेशन दाखोवपाक, हे सगळे लोक हांगा येयल्यात ते आमकां बंदोबस्ताची गरज ना. हांगा कोण हांगा झगडी करपाचो ना पण हांगा कित्याक येयल्यात कित्याक लोक फ्रस्ट्रेट जाल्यात. खंय वयता थंय करप्शन, खंय वयता थंय त्रास दिवप, खंय वयता थंय हॅरसमेंट. आणि ह्या परिस्थितीन म्हाका दिसना जो पर्यंत एक व्हडली रेव्होल्युशनरी टायप ऑफ मुवमेंट जायसर हे सिच्युएशन चेंज जातलें. कित्याक खंय कम्फर्टेबली आणि फेअर अँड स्क्वेअर जिखोवंक जायना थंय हे गव्हर्मेंट चिटींग करता. खंय तांकां मतां पडना थंय लोकांक धमक्यो दितात. खंय तांकां कन्स्ट्रक्शन करूंक गावना थंय लोकांक उखलून व्हरता. सो जर गव्हर्मेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल अँड ऑफ द पीपल म्हणटा आमी जाल्यार हे गव्हर्मेंट तरी आमचे गव्हर्मेंट न्हू. आनी हाय टायम जाला आतां की म्हाका दिसता सीएमान जावं बाकीचे सगळे मिनिस्टर आहा ते तेंच्यांनी रिजायन दिवन आमकां मातसो सुशेग दिवचो. हांगासून म्युनिसिपालिटीच्यान, पंचायतीच्यान, स्टेट गव्हर्मेंट सगळे आणि सेंट्रल गव्हर्मेंट मातशें प्लीज आमकां सोडा. पुरो जालें, वाज येयला सामको. तुमकां धड आमचे फायनान्स मॅनेज करूंक जायना, लॉ एंड ऑर्डर मॅनेज करूंक जायना. खंय वयता ते डिपार्टमेंट पार्ट घालून दवरला आनी उरलेले जे एसेट्स आसले ते विकून उडयल्यात. सो हांव मागता की अशेच लोक मातशे विचार करात आनी मातशे भायर सरात. आतां टायम जाला आनी सामकें उदीक म्हणटा ते नाका पर्यंत पावला. हेच्या फुडें आनीक सोदपाक जावचें ना. मास्टर मायंड हो सोदून घेवपाच्या खातीर व्हडलें डिफिकल्ट ना पण इच्छाच ना सोदपाक जाल्यार सोदपाक कित्याक जाय. सो जेन्ना गावतलो तेन्ना गावतलो पण तो पर्यंत आमी एक काम करुया, हांकां घरा धाडपाची तयारी सुरू करुया. थोडोच टायम हा, जितल्या बेगीन ते वयता तितल्या बेगीन आमचे पीस ऑफ मायंड, ट्रँक्विलिटी आनी आमच्या फूल कंट्रीची जी फॅब्रीक आसली जी नश्ट करून उडयल्या हेंच्यांनी ती परत आसा तशी जातली. थँक्यू. देव बरें करूं शशांक बाब.